वंदे मातरम भारत जननीम धर्म संरक्षणीम शक्ती स्वरूपिणीम। धर्माचे रक्षण करपी आणि शक्तीची मूर्ती आशिल्ल्या म्हज्या भारत भूयेक वंदन करून आज हांव म्हजे विचार मांडटां। तुमकां सगळ्यांक स्वातंत्र्य दिसाची परबीं। आज आमी भारताच्या 79व्या स्वातंत्र्य दिसा खातीर जमल्यात। हो दीस आमच्या देशाच्या स्वातंत्र्य लढायेंतल्या शूरवीरांच्या त्यागाची आमकां याद करून दिता। तो आमच्या स्वप्नांतलो भारत घडोवपाची उर्बा दिता। 15 ऑगस्ट म्हळ्ळें की आमकां याद जाता ती स्वातंत्र्य सैनिकांची। लाल बहादूर शास्त्री, सुभाषचंद्र बोस, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, लोकमान्य टिळक, भगत सिंग, सुखदेव, राजगुरू, लाला लजपतराय, चंद्रशेखर आझाद अशी कितलीशीच नावां तोंडार येतात। लोकमान्य टिळकांचा स्वराज्याचा संकल्प, सुभाषचंद्र बोस हांचे क्रांतिकारी विचार, भगत सिंग, राजगुरू, सुखदेव हांच्या धाडसान ब्रिटीश साम्राज्य उद्ध्वस्त केले। तांच्या बलिदानाची गाथा आमी विसरूंक शकना। या थोर नेत्यामुखार हांव नतमस्तक आसा। मित्रांनो, आज जेन्ना भारत देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या फुडारपणा सकल विकसित भारताच्या दिशेन वाट चलता, तेन्ना गोंय सरकार तांच्या या वावराक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा सकल योगदान दिता हे हांव अभिमानान सांगता। विकसित भारत स्वयंपूर्ण गोंय करतना डबल इंजिन सरकार नेटान पावलां मारता। युवा, शेतकरी, महिला आणि गरीब कल्याण हे आमच्या डबल इंजिन सरकारचे ध्येय आसा। केंद्रातले माननीय प्रधानमंत्री मोदीजी आणि गोंयान मुख्यमंत्री डॉ. सावंत नेतृत्वा सकले सरकार आसून डबल इंजिनच्या गती लोक कल्याणा खातीर सरकाराचे प्रामाणीक प्रयत्न नेटान सुरू आसात। इश्टानो, म्हाका सांगपाक अभिमान दिसता की देश प्रगती करता तेन्ना गोंय सुद्धा सर्वसमावेशक, नवनिर्माण आणि जगामुखार तोखणाय जावपाची भारताचे लखलखते उदाहरण जाला। आमचे खातीर खरें स्वातंत्र्य हे नवे संदींनी आसा। सन्मानान रावपाची, व्हड सपनां पळोवपाची आणि ती साकार करपाची संद। स्वातंत्र्य आमकां विविध क्षेत्रांनी प्रगती करपाची संद दिता। विज्ञान, उद्योग, टेक्नॉलॉजी, कला, साहित्य, खेळ, आरोग्य, समाज कल्याण, शेती अशा क्षेत्रांत गोंय आणि देश प्रगती करीत आसा आणि उरतलो। गोंयान येवपी पर्यटकांचो आंकडो कमी जाल्ल्याची फटीची खबर पसरिल्ली। खोट्या प्रचारांतल्यान राज्याची अर्थव्यवस्था खिळखिळी करपाची तांचो यत्न फसलो। पर्यटकांच्या आंकड्यांचेर परिणाम जालो ना। 2025 वर्सा जून मेरेनच्या 6 म्हयन्यांनी सुमार 57 लाख पर्यटन राज्यान आयले। तातले 54 लाख हे देशी तर 3 लाख आंतरराष्ट्रीय पर्यटक आशिल्ले हे सांगपाक उमेद दिसता। सुधारित मुळाव्यो सुविधा, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर राज्य सरकारान केल्ले पर्यटन प्रचारान पर्यटकांमदी सुरक्षीतपणाची भावना निर्माण केल्ल्यान हे शक्य जालें। केंद्रान एक भारत श्रेष्ठ भारत अंतर्गत वेगवेगळ्या राज्यांक सांस्कृतिक दिवप घेवप करपाची संद दिल्या।